कर्नाटक सरकारान जेवढा तालुक्याक सेंद्रिय तालुको म्हणून घोषित केल्लो आसात आणि या सेंद्रिय तालुक्यात येत्या 3 वर्षात ह्या तालुक्याक संपूर्ण सेंद्रिय तालुको म्हणून रूपांतर करपा खातीर विविध योजनो कर्नाटक सरकारान राबवल्ल्यो आसात आणि तेच्या खातीरच काल कर्नाटकाचे कृषी मंत्री चलिओराम स्वामी हे हांगासर येल्ले आणि त्यांनी पुढील 3 वर्ष ज्यो स्कीम राबोवची आसात, ज्यो उपक्रम राबोवचे आसात तेका चालना दिल्ली आसा, तेजे उद्घाटन केल्ले आसात आणि विशेष करून या पहिल्या टप्प्यात या 1 वर्षा खातीर विविध योजना राबोवपा खातीर कर्नाटक सरकारान 1 कोटी रुपयांची तरतूद केल्ली आसात आणि त्या तरतुदीतून ते सेंद्रिय उत्पादन वाडोवपा खातीर शेतकऱ्यांका प्रोत्साहन दिवपा खातीर तशेंच या सेंद्रिय उत्पादनाक बाजारपेठ मेळून दिवची आणि तेजो योग्य मोबदलो हांगासरल्या शेतकऱ्याक दिवचो आणि जोडा हे देशातल्या एक उत्कृष्ट सेंद्रिय उत्पादन देणारो तालुको बनवपाचो त्यांचो प्रयत्न आसा। तेज्या खातीर कर्नाटक सरकार प्रयत्न करीत आसात। आनंद आमकां शेताक लागला म्हणल्यार थंय आसले सगळे शेतकरी बरे कमी हिडवळी आसतले जमीन आसतली त्या कमी उत्पन्नाक एक बरे बेस्ट प्रायस आमकां मेळटले हे आमच्या सगळ्या शेतकऱ्यांची आशा आसा आणि आज जो टिकला जाल्यार शेतकऱ्याची खूब आनंद आमकां खूब अपेक्षा आसा। विशेषतः कंदमुळां म्हणजे जे पारंपारीक पद्दतीन आमी जे पिकोवचे जे वेगवेगळे तरेचे भात आमले आसा, जिरा आसा, पुनम आसा, सोरटा वरो, कणसाळ वरो, ही जी रत्नचुडी त्यामध्ये पारंपारीक पद्दतीन पिकोवचेली शेत पीक त्यानंतर आवाळे विशेष म्हळ्यार अख्ख्या आमी विदेशाक धाडून दिवचे ह्या क्वॉलिटीचे आमगेले हांगाचे मध जे आसा त्या मधाक आमकां एक बरी आमगेल्या शेतकऱ्याक एक बरी पीक मेळटली अशी आमकां आशा आनी अपेक्षा आसा आणि ह्या रुपाक आमी आशा पळोवंक लागल्या। प्रोनेटा खातीर प्रमोद पोंडे।